वंदन तुका A30 पान 20 A37 पेज 20 Sorgicha Baba वंदन तुका सासनागी पोडू नमान करता तुझो मोगोर्दू आर्कादिता तुझो सोबता ऐकून तोयार आसा तुझो मोगोर्दू आर्कादिता तुझो सोबता ऐकून तोयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोर्दू उतर दिता काळजांतान तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोर्दू उतर दिता काळजांतान तुझो पाटलाव करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीम आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज आमी सांत वांटो घेत आसतना देवाक अर्घ दिवया. बरी खबर आमकां ही पिडेंत आमी कश्टवतना भिरांतीन जियेत आसतना इंग्लंडाक ऑक्सफर्ड हांगातान आनी वुहान चायनातान वॅक्सीन सोदून काडला. मनशांचेर तेजी तपासणी जाल्या आनी वेगोवेग ही वॅक्सिनां मनशाच्या फायद्याक पडटलीं अशी आस्त बाळगिता. ही बरी खबर देवानूच आमच्या गिन्यानाक उजवाड दिलो. आमचे दोतोर वैज जे तपासणी करताले तांकां हें वॅक्सीन मेळ्ळां आनी हाका लागून संवसारभर ही बरी खबर वेगोवेग हें वॅक्सीन सगल्याक पावचें आनी आमकां हे पिडेंतली मेकळी जावची म्हूण किरीत भाशेन आज हे मिसान देवाक अर्घ दिवन मागुया. ही पिडा सोंसतल्या पासत आमच्या भारतांत दिसाक 40,000 तरी लोकांक ही पिडा जालेली मेवता. मागुया भोव करून भिरांत पडल्या खेडे गांवांनी ही पिडा पसरत आनी जायत्या लोकांक इलाज ना जायन लोक मरत. म्हूण हे मिसांत बापाची कुशेक आमी सदांच राजी आसूं आनी भोव करून हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण खतखत्यान जेजू लागीं मागुया. आनी आमचें मागणें फोडादीक जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून खंयची बरीच काळजान आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रिसा Soumya
प्रार्थुया. आज आपलो वाडदीस समोर उमतेल्या बसत, आज आपल्या काजराचो दीस मनयतल्या बसत मागुया पिडींत असलेल्या हॉस्पिटलांनी कश्ट भोगतल्या आमच्या भाव भयणां बसत तांकां बेगीनूच पेकोवणी फाव जावं. मागुया मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणांक देवान आपली काकुतीन तांकां आपले सासणीक विसवान घेवं. मागुया ह्या त्या मनशां बसत जाणें आमच्या लागीं मागलां, आमचे बसत मागात म्हूण. ही सगळी आमची मागणी एक करून ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान आमची आवडी आनी प्रार्थना बापाक उबारुया. सोर पदवेदार देवा, आमचे काकूच सारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ती पुरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलेलें सूख जोडूंक धांवतना वाटेर आडलून पडोन जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. मिकायास प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोभोवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बाशानांत आनी गिल्यादान चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतांय आमकां विजमिता पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच भोगशिताय. पोटांत राग दवरिनाय पूण दया कोरपांत संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तोडा मोस्तून तांची पूड कर. सगळीं आमची पातकां दर्याची खोरी कुडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सुपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कोडीत कर आनी अब्राहमाक तुजी काकूत दाखय. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा म्हणुया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवडायेची नोदार पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें भोगशिले. तिची सगळीं पातकां लिपोवन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय आनी रागान जळटालोय तो थोंड जालोय. सो बाप, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा, आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबुरीतूच आसतलोय सदां काळ. पिणकेचे पिणकेन तापूनच रावतलोय. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय दोनया. तुजे पोरशेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy.
सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी ताची भाव भयणां पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ही खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हळें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तोच म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, मार्चाच्या म्हयन्यांत जेन्ना कोरोना व्हायरस ही पिडा पसरत गेली आनी आमच्या भारतांत सगळ्याकूच भिरांत लागली, लॉकडावन सुरवात जाली, तेन्ना जायत्यांनी म्हळें आमी देवाचेर अपमान केला, आमी देवा सोशिल्लीं पयस सरल्या, आमचो गुन्यांव काडून उडय, आमचे अपराध बोगस सायबा, आमकां बेगीन बेगीन वाटाय. बाबा म्हणीन असलींच भावना आज पयल्या वाचपांत बागून मिकियास प्रवादेच्या पुस्तकांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यान. इजिप्तांतलो भायर सरलो तेन्ना तुवें केल्ली तशेंच आमकांय आतां विजमितां पळोवंक दी देवा. तुजो असलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय, पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया करपांत संतोशताय. आमची दया कर, आमच्या गुन्यांव पांयां तळा मोसून तांचो गोबोर कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. बाबा बुडीनो, आयज हेंच प्रार्थन मिकियास प्रवादाची उतरां आमची करून आमी देवाक उलो मारुया. आमचे गुन्यांव बोगस आनी जाकोबाक आनी आब्रामाक दिल्ली काकूत आमचे सभेन दाखय बाबा. ओय बाबा बुडीनो, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. हो जाबाब आयज आमी दिला देवाच्या उतराक. आमी चुकल्याव आनी सगळ्याकूच हे पिळेची आमकां भिरांत लागलेली आसा. जे कितें आमी केन्नाच करिनासल्याव तें आमी आज करूंक आमकां फॉर्मण पडलां. सोशल डिस्टन्सींग, तोंडाक मोयें घालप, एकामेकाक मेळप ना, एकामेकाची खबर घेवप ना, एकामेकाक लागीं सरप ना. ही पिडींतल्यान आमकां भिरांत आयल्या आनी ही पिरा वाडत आसा. आमच्या गोंयांत धाकटुल्या खेडेगांवांनी पावल्या. आमी आज खेरीत भाशेन मागुया देवा लागीं आमकां ही पिडींतली राख आनी आमचे अपराध बोगस तुजी कशी करूंक आमकां वाट दाखय सायबा. तुका मानवता तेंच करूंक आमकां शिकय देवा. हें मागणी आमी करुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय. न्हूच रक्ताचे संबंद, पूण चड उपयोगाचे आनी उंचले मोलाचे जावन आसात
आमचे संबंध देवा लागीं. म्हज्या बापाची खोशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय. बाबा म्हणिनो सैमाच्या संबंदा परस, रोगताच्या संबंदा परस देवाच्या संबंदान जिवप आनी ताका जाय तेंच करप हीच सगळ्यान व्हडली जेजूक जाय ती वाट. बाबा म्हणिनो जेजून बापाचे कुशेक आपल्याकूच मरूंक दिलो. बापाची कुशेक सदांच राजी आसलो आनी देखूनच तो म्हणटा म्हजी आवय कोण. सायबीण मांयक थंय वाखणटा तो, कित्याक सायबीण मांयन आपलें जिवीत बापा हातांत घालें. एक चांचीला दोमिनी हांव देवाची चाकून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सभेन घडोवं. त्या वेळांतान सायबीण मांय देवाच्या उतराक सदांच राजी आसली. देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळटात. तीच म्हजी आवय, तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण. भेटोवणेक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. बाबा ना आमचे लागीं दिवून तुका उतोम देणी देखून आमी Mogar Baba, que tu magu, que zangere vorude bo, tadagasi, nidagalu, tugamche zinorbo. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोण वाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुज्या मुखार चोडू. तिका लागून तुजे सुबाम काकुतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत आनी आमकां सगळे पिळेशेंतली राख आनी निवार म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविधर आनी सासण्याचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतीक तावन समतेक पिरान एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा, कालतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुझे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ती राती काणुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेजपरी जेवण जातूच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. सुम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगुट्टाव. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बाप्पा, आमचे सर्वणी पासत तुझे पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या नंबरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागोत जोडून घेतल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भाग्योन आंकवार मेरेच्या, तिच्या पोती भाग्योन झुजेच्या, तुज्या भाग्योन दोन मृतांच्या आनी भोवी राक्षसींच्या भाग्योन मिंगेल आमच्या आस्काराच्या आनी समेज भक्तां सांगता तुवें विचून काडल्यांच्या दायजान आमकांय वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुजे चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाची, फिलीप आमच्या बिश साहेबा, पवित्र सभेच्या समेज बिश्पां आनी दोन मुणयारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर हांगा तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. कोनबाळे बाप्पा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागती त्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या सर्गीच्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी महिमा बगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान आमेन. भाव भयणीनो, दिसपट्टी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा तुजी खोशी जावं. आनी आज जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता संबंद बापा कडेन चड म्हत्वाचे. म्हजी बापाची खोशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय. बापाची खोशेक सदांच आमची मान बागोवंक आतां जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातल्यांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सोदंकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. पीस. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. मोरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मोरोपुऱ्यान आपले बापाचे कुशीक राजी जाल्लो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी तुज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जिओनू D22 पान 50 आनी 9. D22 page 59. जिओनू जिवीत मोच्या भावनाचे कोरुन्यो मोच्यो कोर तुज्यो मोच्यो कोर सगळ्यो. कोरोना व्हायरस हाची खातीर काकुतीचे मागणे आमी देवाक उबारुया. सोर पदवीदार आनी काकुसरा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकून बरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय.
आमचे विनोतीक तुमचो त्राय दिताय म्हूण तुवेंनूच आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या सगळ्या देशांनी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताच्या वेळार तूं अधिकार घे. आमकां पेकयताय तो देव तूंच. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मरणाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी मरून गेल्ल्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तसलीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलां म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार्थ दिवता त्या दुरेका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान एकलेच पुता आमकां दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी तुका उलो मागता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोडटा. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवचो न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सभेन तांकां बरवंसो मेळूं, जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणेच्या सासणांक. आमीन. प्रार्थुया. सर पदवेदारान दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून परतून जिवान आनी घोटायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडून हे जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. भयणी भावांनो, आमची परंपरीक भाग्योन आनाची परब, भाग्योन जोकी आनी आनाची परब ह्या वर्साक आयतार आयला 26 तारखेर आनी 26 तारखेर साद्या काळांतलो 17वो आयतार. तरी आमची परंपरीक चाल आमी केरीत भाशेन मागतल्या देवाक दिन भासतल्या भाग्योन जोकी आनी भाग्योन आना जेजूची शेपाय शमाय सायबीणमांची आवय बापाय तांचे देण्या खातीर आमच्याय शेपाय शमाय खातीर आमी मागतल्या. ह्या वर्साक आमी आमच्या घरांनी आसा, केरीत भाशेन आमच्या घरांनी आसलेल्या आमचे शेपाय शमाय बसत देवाक आर्गां दिवया आनी आमचो मोग, आमचो हुस्को आनी तांची सेवा करूंक आमकां उर्बा दी म्हूण मागुया. आमच्या घरांनी आशिल्ल्या शेपाय शमायक मान दिवप हें निबेल गरजेचें. 26 तारखेर शेपाय शमायचो दीस पाळटना ही चिंतना मनान दवरुया. शेपाय शमायच्या तोंडार इल्लोसो हांसो हाडूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर जुन्याच्या पयल्या आयताराक थान आतां 26 तारखेर जातलो 8वो आयतार आमचे इगोर्जेन दोतोन ना, आमच्या इगोर्जांनी दोतोन जायना. ह्या पिडेक लागून आमी अजून आमच्या घरांनी आसा, पूण दोतोन सोंपना. दोतोनीचो सोबीत आनी बरो जागो म्हळ्यार आमचें घर. आवय बापायनू तुमकां उलो, आमी आमची दोतोन आमच्या घरांनी चालूच दवरुया. आमचे दोतोनीचें केंद्र आमकां विडियोज धाडीत आसा. दर आयताराक दोतोनीच्या भुरग्यां खातीर मीस आनी दर आयताराक दोतोनीचें एक लेसन. पयलो कुमण्याव केन्ना जातलो, तरणाट्यांक तिरावणीचो संस्कार केन्ना मेळटलो, आमी कोणूच नकळो. हे आमचें न्यू नॉर्मल जिवीत केन्ना लॉकडावन जायत, केन्ना पिडेंत पडत लोक आमच्यांनी सांगूंक जाय. खेरीत भाशेन आमच्या घरांनी दोतोन चालू दवरुया. आवय बापायक आमी उलो मारता.
आमची घरांत आमची दिसा दिसपट्टी मागणी आमच्या भुरग्यांताय आमी उचारुया, शिकोवया, मुडावी शिकोवन देवाच्या उतराची ओळख असो भावार्थाचो मोडो आमचें कुटुंब, आमच्या कुटुंबांतल्यानूच की आमकां भावार्थाची मुळां पाळां गोठ करूंक सोयीक मेळटा, अशें जावंक केरीत भाशेन आमची मागणी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया, आमचे बोरी राव तूं सोमया. E1 570 आनी 100, E1 पेज 76. Somia go to go modlo sorgarundo vapandilo oscodantu gotai dino pide santu octa pero amche borirau tu somia anodam Hallelujah, amche borirau tu somia.